Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. मगोच्या 4 मुखेल फुडाऱ्यांनी अर्ज भरलो. पक्ष संघटना जे लोक गरबगडीत करता तांचेर योग्य वर्तन जे तांचे आसा ते सारकें ना जाल्यार योग्य न्याय दिवपा खातीर मतदारांनी फुडें येवपाक जाय. सो सीएम फेस कॅन्डिडेट कोण आसता आतां ठरतले लास्ट तारीख. मे बी सिनियर म्हणून सुदीन ढवळीकराक तुमी प्रवेश करता. आमच्या मगो पक्षाच्या माध्यमांतल्यान सुदीन ढवळीकराकूच आमी सीएम पद आसतलो असो जाय. फोंड्याचो प्लान आमी फोंड्या म्युनिसिपालिटीक जिखून फोंड्या पंचायत जिखून जिल्हा पंचायत जिखून लोकांक फोंडेकारांक आज विश्वास जाल्लो आसा की जात धर्माचेर राजकारण जायनासतना फक्त डेव्हलपमेंटाचेर राजकारण जातले. दिवचलचो समजा जर विकास जाय, दिवचलचे भुरगे कामाक लागपाक जाय, बेकारी जर नश्ट जावपाक जाय जाल्यार ते विरोधक आसूं, वेळ प्रसंग आयलो जाल्यार दुश्मन आसूं, सगळ्यांनी एकठांय येवची गरज आसा. बीजेपीचे मावीन रोहन कवटे सुभाष शिरोडकार निळकंठान अर्ज भरलो. जांकां कोणाक सेटिंगां करपाची आसा ते पूर्ण एक्सपोज जातले आनी तांचेर कितें निर्णय जाय ती पार्टी घेतली. हांव पळोवंक शकना, पूण एज फार एज वी आर कन्सर्न वी आर वर्किंग व्हेरी पॉझिटिव्हली टुवर्ड्स आवर पीपल टू अचीव दॅट सेम टार्गेट दॅट वी हॅव केप्ट विदीन आवर पीपल टू अचीव. जे थिवी मतदारसंघाचे लोक म्हाका जवळ जवळ 25 वर्सां पयलीं वळखता, जो म्हाका जे लोक आहात, जो म्हाका जे लोकांची साथ आनी लोकांचो आशिर्वाद आहा वो म्हाकाच गावतलो. कार्यकर्त्यांक सेवेच्या माध्यमांतल्यान आणि कार्याच्या माध्यमांतल्यान शिरोडा मतदारसंघात जिखपाची हौस जी आसा पळय ही नेहमीच आसा आणि नेहमीच फाटल्या 7-8 इलेक्शनाक ते जिखत आयिल्ले आसात. हीच तांची उर्बा जी आसा पळय न्ही की एके बेगीन आमकां भारतीय जनता पक्षाक जैतवंत करताले सगळे म्हजे कार्यकर्ते. हातूंत जरासो दुबाव ना. एक नियोजनबद्ध असो विकास शिरोडा मतदारसंघाचो जेणे करून शिरोडा मतदारसंघ हो गोमंतकांतल्या 40 पैकी सुरवातीच्या 5 मतदारसंघां भितर येवंक जाय, शहरी मतदारसंघ सोडून. आनी तेका लागून तुमी पळयता इतले रेस्पॉन्स लोकां कडेन मेळटा. कोवीड प्रोटोकॉल्स आहा, आवर कॅम्पेनिंग इज रेस्ट्रिक्टेड. ऑफकोर्स इट इज सेम फॉर एवरीबडी, बट आय थिंक वी आर अ लिटल बीट रेस्ट्रेंड. ओन्ली हाऊस टू हाऊस 5 जाण व्हरपा जाता. आतां काणकोणा बीजेपीची तिकेट मेळूंक नाशिल्ल्या इजोदरान अपक्ष अर्ज भरलो. I think this time I will cross more than 14 as per my calculations and as per support which people are conveying to me. ते वटेन हळदण्या पुजा मयेकार अपक्ष. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.